तर तुम्ही पयला आसतले गोंयभर कसो हो पावस हो कंटिन्युअस पडला आणि चड पडला ह्या फावट। तुम्ही पयला आसतलो खूब कडेन नुकसानूय जाल्या, खंयची झाडां उंचोन पडल्या, कोणाच्या गाडयेर पडल्या, कितें जाल्या। आणि काल असेंब्ली सेशनान जो चडसो आमदार ऑपोजिशन आमदारांनी एक विशय काडलो तो की ह्या पावसान गोंयचे खरेच रोड हे खंय तरी वणके पडल्यान। आणि काल आमदारांनी ह्या विधानसभेन तेंच्यांनी प्रश्नय मांडलो आणि मुख्यमंत्री जो PWD मिनिस्टर तेंच्यांनी अशें म्हटलें की चड पावस पडल्या कारणान हो जे रस्त्याक होणके बी पडल्यान हे खंय तरी चड पडल्यान आणि कमीत कमी एक तांकां 2 दीस जाय हे होणके भरपाक अशें CMान काल रिप्लाय दिलो। आतां आमी आहा भाटल्यान, जो पणजे भाटल्यान मळ्यान वयता त्या रोडार आहा। ह्या रोडार येवपाचें कारण म्हटल्यार हांगा तुमी पयलीं भाटल्यातल्यान मळ्यान वयताना रोडार वयताले, मात ही परिस्थिती पळयत जाल्यार हांगा रोडूच ना। तुम्ही पळोवंक शकता म्हाज्या फाटल्यान येदो होणको आहा, हांगा रोड म्हणजे होणकोच पडला, केदो होणको तुम्ही पळोवंक शकता। गाडी कितली डीप भितर वयता ती, अशें दिसता की तुमकां याद आसतली आमी जो बेळगांव बी जेन्ना आमी शॉपिंगेक बी वयताले पयलींच्या खूब वर्सां पयलीं, तेन्ना आमी खंयच्याय घाटांतल्यान ट्रॅवल करताले जाल्यार सदांच आमी गोंय गव्हर्मेंटाची जी बाउंड्री आहा, जी आमची गेट आहा ती क्रॉस केली की कर्नाटका स्टेट लागतालो। स्पेशली जे चोर्ला घाटांतल्यान कोण ट्रॅवल करताले तांकां घाटा वयल्यान क्रॉस केली कर्नाटका स्टेट लागले की रोड सदांच तेंचे अशे पिड्ड्यार मेळटाले, रोडार होणके व्हडले होणके पळयताले। सदांच सरकाराक जेन्ना आमी म्हणटाले की कर्नाटकाचे बेगींतल्या बेगीन हे रोड करचे म्हणून अशें लोकांचें म्हणणें आसलें, पण हीच परिस्थिती आतां आमच्या गोंयान जाल्ली आहा, गोंयान आनी सिटीन जाल्ली आहा। आतां भाटल्यान तुमकां सांगल्या प्रमाणे भाटल्यान ही परिस्थिती जाल्या, तुम्ही पळोवंक शकता केदे होणके पडले, हांगा रोडूच गेला सगळो व्हांवून। एक्चुअल गाडी चलयतलो जाल्यार स्कूटर चलयतलो जाल्यार तेजी हालत बाबड्याची कशी आसता ती तुमकां दाखयता। आनी प्लस गाडयेन चलोवपी ड्रायव्हर आसता तो कसो त्या गाडयेन ते ह्या रोडा वयल्यान हालता हो तुमकां दाखयता। तुमी खंय तरी हांगा PWD डिपार्टमेंट आहा तेंच्यांनी खंयसर तरी ह्या रोडाचे लोकांनी सांगल्या उपरांत नोंद घेतलेली, खंयसर तरी तेंच्यांनी लोबरां हाडलेली आनी लोबरां घालून ते आपलो रोड रोलर घेवन तेजेर घातलेलो, पण पावस इतको आसल्यान ते आसले तेय व्हांवून गेले। पण आतां मुख्यमंत्र्यान खंय तरी सांगलां जेन्ना पावस मातसो थांबतलो आनी 2 दीस जे रोड जे करता म्हणून अशें तेंच्यांनी एश्युरन्स दिल्ल्या। तर तुमकां दाखयता जेन्ना जे गाडयेकार ह्या रोडांतल्यान ट्रॅवल करता तेजी हालत आनी सर्कस म्हणू शकता ती कशी आसताली गाडयेन, कित्याक संवय आसता गाडी स्ट्रेट रोडार चलोवपाची, पण ह्या रोडार पावले की ड्रायव्हराची हालत आनी कितली शेकी जाता ते पळोवंक शकता। आनी दुसऱ्या सायडीन जे स्कुटरीन ट्रॅवल करता तांकां सर्कस कशी तांकां खड्डे हे पडल्यान ते वाचोवपा खातीर कशी तांकां सर्कस करची पडटा हे सुद्दां तुमी पळयात। साहिल मांद्रेकारा वांगडा हांव ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर।